हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जावन 6 ते 7 दीस जाले आता आणि अजून मेरेन मेन मास्टर माइंड कोण तो कळना। काल हांवें भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट जो दामू बाब आहा तेजे स्टेटमेंट ऐकले, तुमचे कडेन पुरावे आसात जाल्यार दिया म्हणून। हांव दामू बाबाक सांगपाक सोदतां, दामू बाब जे फोटोज आणि थोडे व्हिडिओ जे व्हायरल जाल्ले आहा न्हू, कितें तेतून कळटा की जो संशयीत धरला कितें तो तुमच्या वांगडाच आहा मरे, बीजेपीच्याच लोकांकडे आहा मरे। झेडपी इलेक्शनाक तेणी हार बीन घातला मरे कोणाच्या गळ्यान, आणि अशी फाटी न्यूज येयलेली की तो इलेक्शनाकूय रावपाचो आहा म्हणून कितें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार दामू बाब स्टेटमेंट करतना तुम्ही विचार करपाक जाय की बाबा रे हे सिच्युएशन कितें तें कितें। पुरावे लोकांकडे मागू नका, लोकांनी पुरावे फेसबुक व्हॉट्सअपाचेर सगळ्याकडे घातलेले आहा आणि लोकांक खबर आहा मास्टर माइंड कोण तो कितें। फक्त पुलिसांनी तेका सोदून काडपाची गरज आसा, फक्त पुलिसांनी तेका सोदून काडपाची गरज आसा कितें। आयज सगळ्याकडे आयज हो जो मुद्दो आहा रामा काणकोणकाराक मारला, एक एसटी समाजाचो एक लीडर कितें, आता कित्याक मारला कसो मारला तो आमकां खबर ना, पण धागे दोरे पॉलिटिशियनांकडेच वयतात न्हू। कित्याक सांग, ज्या मनशाक तुम्ही धरला तो तुमच्या वांगडाच आसतालो आणि त्याच्या वांगडा जे आसलेले न्हू ते कितलेशे तुमच्या वांगडा फोटो तुमच्या वांगडा उबे आसा कितें। आयज कितलेशे लोक तुमच्या वांगडाच उबे आसलेले दिसतात मरे, आणि मागीर तुम्ही पुरावे आणि कसले सोदतात रे। पुलिसांक तेंचे काम करून ये न्हू। आम्ही पुलिसांक कोऑपरेट केल्या मरे, आम्ही त्यांना पळय अल्टिमेटम दिल्लो खबर आहा तुका, आणि त्यांना अल्टिमेटम दिलो त्यांना बरे भशेन व्यवस्थित काम करून ये म्हणून कितें, कळ्ळें तुका। कित्याक सांग, आयज जर सपोज हे प्रकार असले जर वाडपाक लागले न्हू, फाल्यां सकाळीं हे कोणाकडेय जावपाक शकता कितें। आयज राजकारण्यांचेर कसो विश्वास दवरूंक शकता म्हाका एक सांग। असे प्रकार घडले मरे, परवरी विलास मेतेरांगडा घडलो, मागीर अमित नायकांगडा सांगे घडटा कितें, नारायण नायकांगडा हांगा सांकवाळे घडटा, हांगा चिखले घडटा, असे कितलेशे प्रकार घडले। आता रामांगडा घडला, मागीर पंचांगडा घडला, जो पंच आता मारलेलो मांद्र्या न्हू तेच्या वांगडा घडलो। असे कितलेशे जे उलोवपी आहात न्हू तेंकां मार बडे चालूच आहा मरे, हे कोणाचेरूय येवंक शकता। सो हो इश्यू लायटली घेवं नाका कितें, आणि कोणाक प्रोटेक्ट करपाक प्लीज सोदू नाका। हांव सगळे आयज असेंब्ली आहा, आयज हांव सगळ्यांकडे जे राजकारणी आहा तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, ऑपोजिशन आणि रुलिंगान सुद्धा मातशी जनाची नाल्यार मनाची तरी लज आहा न्हू कितें, जाल्यार मातशे मरे ह्या असले मुद्द्यांक मरे सरकाराक सपोर्ट करू नका। हांव ऑपोजिशनाक मागता हो मुद्दो स्ट्रॉंग धरून रावा सारको, कित्याक आयज हे जर आमी वाडोवपाक जर दिलें जाल्यार गोंय क्रायम कॅपिटल जातलें, आणि आमकां हे माणकुले स्वर्गा सारखे गोंय क्रायम कॅपिटल जाल्लेलें नाका। एवरीडे आयज क्रायम्स वाडत आसा, क्रायम एक डिफरंट लेवलाचेर पावलेलो आसा, आणि हांव मागता म्हाज्या पत्रकार भावांकडे आयज जे तुमी असेंब्ली कडेन आसतले ते ह्या राजकारणाक प्रश्न विचारा, कित्याक हो मुद्दो आयज एक्टिविस्टाचेर येयला, फाल्यां पत्रकाराचेरूय येवपाक शकता। म्हणून हांव पत्रकार भावांक रिक्वेस्ट करता की आयज ह्या राजकारण्यांक जेन्ना ते असेंब्लीन येतले तेन्ना प्रश्न विचारा हेंकां, आणि प्रश्न विचारून तेंकां सांगा की तुम्ही कित्याक सपोर्ट करपाची गरज आसा ती। आयज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कितें ह्या मुवमेंटाक सगळ्या गोंयच्या पॉलिटिशियनांनी साथ दिवपाची गरज आसा, कित्याक आयज काळाची गरज आसा हे गुंडाराज बंद करपाचे। कित्याक गुंडाराज हो आमचो कल्चर न्हू, आमी शांत गोंयकार, सुशेगाद गोंयकार कितें, आणि आमी जे आयज जगता जी लायफ न्हू कितें ती आमकां एक देवान दिल्ली देण। ह्या गोमंत भुमीचेर जो कोण जल्माक येयला न्हू तो स्वर्गान जल्माक येयला, सो हो स्वर्ग नरक करू नका, हीच माझी रिक्वेस्ट। ओके, आणि पुरावे सोदू नका, पुरावे लोकांनी दाखयले तुमकां। देव बरें करूं।